नमस्कार. समेस्त गोंयकारांक नव्या वर्साची उर्बे बरीत परबी दीत हांव गौरीश बावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कळंगूट पर्बवाडो वाठारांत दोगां मदीं जाल्ल्या मारबडे प्रकरणांत एका कॅरटेकराक आयलें मरण. 2 कॅरटेकरां मदलो वाद पावलो मारबड्याचेर. कालांगूट पुलिशेन दुबाविताक घेतले ताब्यात. हडफड्या क्लबाकडे योग्य परवाने नासतना क्लब चलोवपाक परवानगी दिवन निश्काळजीपणा केल्ल्यान पंचायतीच्या सचिवाक केलो बडतर्फ. सरपंचाकूय थारायलो अपात्र. पंचायत संचालकाचो आदेश. मडकय लाडवाडात शॉर्ट सर्किट जावन एका घराक लागलो उजो. सुमार 8 ते 10 लाखांचे जाले लुकसाण. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. म्हापशेच्या श्री बोडगेश्वर देवाच्या जात्रेत उबारिल्ले जायंट व्हील्स आणि हेर मनरिजवण रायड्स एनओसी आणि हेर सुरक्षा परवाने नाशिल्ल्यान केले सील. गोंयच्या आनीक 5 नव्या वस्तूंक मेळ्ळा जीआय मानांकन. ताळगांवची वांयगी, कोरगूट तांदूळ, काजू एप्पल, मांगीलाल आणि मुसारत आंब्यांक मेळ्ळा जीआय मानांकन. हजार 25 वर्सात कोकण रेल्वे पुलिशेची व्हड कारवाय. चोरयेचे 30 गुन्यांव केले नोंद. 32,63,450 रुपया किमतीचो चोरयेक गेल्लो म्हालवाज केलो पुलिशेन जप्त. आणि आता खबरो विस्तारात. कालांगूट पर्बवाडो वाठारांत दोगां मदीं जाल्ल्या मारबडे प्रकरणांत एका कॅरटेकराक मरण आयलें. ताचो खून जाला आसूये असो दुबाव आसा. तो पर्बवाडो वाठारांतल्या एका बंगल्यांत कॅरटेकर म्हणून आशिल्लो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो आनी ताच्या वांगडा आशिल्ल्या आनीक एका कॅरटेकरा मदीं वाद जावन उपरांत तांच्या मदीं मारबडे जाल्ली. हातूंत ह्या एका कॅरटेकराक मरण आयलें. ह्या प्रकरणांत कालांगूट पुलिशेन पश्चिम बंगालांतल्या एका दुबाविताक अटक केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. सध्या आमी आसात कलांगूट पर्बवाडा हांगासर नव्या वर्साची नवी धक्कादायक अशी घटना घेवन आमी आयलात तुमच्या मुखार. सध्या आमी आसात हो स्पॉट फाटल्यान सिल्वेस्टर विला म्हणून ह्या विलाचें नांव जावन आसा पर्बवाड्याचेर. आणि ह्याच विलाचो जो कॅरटेकर आसलो श्रीपाद देपनाथ हाची खून जाल्याची माहिती आमकां सकाळी फुडें मेळ्ळी. जेन्ना आमी स्पॉटार पावले तेन्ना जे हांगासली नेबर्स ताचे आशिल्ले ताच्या कडल्यान अशी माहिती मेळ्ळी की हो जो मनीस आसलो तो हांगा गेली कितलीशीच वर्सां जालो कामाक आसलो आणि ह्याच आणि एका मनशा कडून आपल्या बरोबर दवरलेलो. म्हटल्यार जी ह्या विलान कुत्रे आशिल्ले कितें आशिल्ले तांकां पोसपाक त्या मनशान ताका हाडून दवरलेलो. आणि काल जी 31ची रात आशिल्ली त्याच रातीक कितें तरी यांच्या दोगांय मदीं क्लॅशीस जाली, कितें झगडी जाली. त्या कारणा वयल्यान खंय तरी तांच्या मदीं मारहाण जाली. आणि त्या मारहाणींतल्यान खंय तरी हो श्रीपाद देपनाथ आसा हाचो मर्डर जो आसा ती जालेल्याची संभावना आसा ही आमकां दिसून येता. जो सस्पेक्ट आसा ताका कलांगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यान घेतलेलो आसा. तशेंच जी बॉडी आसा डेड बॉडी ताका पोस्टमॉर्टमा खातीर फुडें व्हेलेले आसा. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाकडे योग्य परवाने नासतना क्लब चलोवपाक परवानगी दिवप तशेंच बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय करून आशिल्ल्यान हडफडे पंचायत सचिवाक सरकारी सेवेंतल्यान बडतर्फ केला. तशेंच सरपंच रोशन रेडकार हांणी निश्काळजीपणा केल्ल्यान ताकाय अपात्र थारयला. ह्या विशीं पंचायत संचालकान आदेश जारी केलो. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या घडणुकेक जापसालदार आशिल्ल्यांचेर कारवाय जावपाक लागल्या. बुधवारा ह्या प्रकरणात प्रमाणपत्रां दितना योग्य तपासणी करूंक नाशिल्ल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2 अधिकाऱ्यांक निलंबीत केले. हे विशीं मुख्यमंत्र्यान माहिती दिली. ताचे उपरांत आता ह्या प्रकरणात हडफडे पंचायतीचो सरपंच आणि पंचायत सचिवाचेर कारवाय केल्या. योग्य परवाने नासतना क्लब चलोवपाक परवानगी दिवप तशेंच बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय करूना अशी कबुली पंचायत सचिव रघुवीर बागकर हांणी दिल्ली. देखून बागकर हाच्या निष्काळजीपणाक लागून ताका सरकारी सेवेंतल्यान बडतर्फ केला. तशेंच सरपंच रोशन रेडकरानूय निष्काळजीपणा केल्ल्यान ताका अपात्र थारयला. तशेंच फुडल्या 5 वर्सां खातीर पंचायतीची वेंचणूक लडोवपाचेरूय रेडकर हाचेर बंदी घातल्या. हे विशीं पंचायत संचालकान आदेश जारी केला. सरपंच आनी सचिवाक लागून हो नायट क्लब सुरू आशिल्लो नेम म्हणून ह्या अस्थापनाक दोगांनी संरक्षण दिल्याचे अहवालात म्हळां. सगळ्या ना हरकत प्रमाणपत्राचेर सरपंचाच्यो सायनी आशिल्ल्यान आपल्या अधिकारांचो ताणें गैरवापर केला अशें अहवालांतल्यान कळटा. तशेंच उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण अचकीत तपासण्यो, रातची गस्त ह्या सारकिल्ले आदेश पाळून नाशिल्ल्याचे अहवालांतल्यान सामकार आयला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
गोंयांत शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. मडकय लाडवाडांतल्या एका घराक शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. मात 8 ते 10 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिली. अजून काय तो उडला काय ते किती बरे फास्ट काम केले. खंयचे फायर ब्रिगेड तिथून शेतकरी हांगा रस्ता मातसो बारीक आसा पूण पावले फास्ट आतां फोंडेची येयली पाणी गेली काम चालू आसा. कितें उरला कितें तर काय सगळें ना हे 2 रुमाचे सगळे काबार सगळे काबार. आलमारी बी कितें वस्तू बी आहा तिकडे ना वस्तूचे काय ना पूर्ण थोडे कपडे बी हांचे सगळे डॉक्युमेंट आशिल्ले डॉक्युमेंट आशिल्ले. आख्खे कपडे सगळे लागला आनी प्लस म्हागे फक्त बारकेलांनी गोल्ड आशिल्ले आनी 4 रिंग पयले बर्थडे आणि ऑफिशियल डॉक्युमेंट्स बी हांगा पावले पळयत जाल्यार 3 रुमांक उजो लागलेलो. आमी तो उजलायलो आनी उदक मारून कंट्रोल केलो ताबडतोब. सद्या आमी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. तेंचे बोर्ड आसा ज्वेलरी प्लस तेंचे बाकीचे क्लोथ खूब आसा ते सद्या जळयले आसा. ना ना तेंचे दार फॅमिली कोण नासली आमीच ते फोडून मागीर भितर. म्हापशा श्री बोडगेश्वर देवाच्या जात्रेक शुक्रारच्यान सुरवात जाता. पूण देवळाच्या आवारांत उबारिल्ले जायंट व्हील्स आनी हेर मनरिजवण रायड्स NOC आनी हेर सुरक्षा परवाने नाशिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी सील केल्यात. पूण आमचे कडेन सगळीं कागदपत्रां आसून लेगीत सील कित्याक केले? आपूण स्वताच घुसपाला. लायसन्स बेकायदेशीर आशिल्ले जाल्यार ह्यो मनरिजवण रायड्स बंद उडोवपाक जाय आशिल्ल्यो. सील करपाची गरज नाशिल्ली अशें जायंट्स व्हिलाचो धनी सुनील हो सांगता. पळयात. आमी सगळ्याक इन्वर्टाक फॉरवर्ड केलो आहे लायसन्साक आणि वी हॅड इश्यूड आमगे लायसन्स जी आहे ती सगळी लायन तांकां फॉरवर्ड केला. सो आतां सडनली हे पयर आमकां 2 दीस काम हाडायलोले तर आमकां काम कोणाक म्हणल्यार आमकां काम बंद दवरले रिस्पेक्ट दिवन. मागीर ते आमगे फायरा बियरा प्रोसिजर जातकच आमी ते व्हरून पुलीस स्टेशनार दिले. ताजे उपरांत काम चालू जालें. आज सडनली हे सील केलें म्हणल्यार शॉकिंग लायक. अशें करून केलें जाल्यार कोण येता जात्रेक? तुमच्याकडे खंयचे लायसन्स बीन लेक जाताले म्हणून ही एक्शन No, we घेतला? got everything. If mine was this license कितें उणें आसलें जाल्यार आयज ऑल ओव्हर इंडिया हांव करता. आतां मगे हिंगा वास्को चालू आहा, जलपरी, लंडन ब्रिज, दॅट्स मायन. आय कॅन शो यू द व्हिडिओ. तुम्ही म्हटले की अचानक येऊन सील मारलो त्यान पयलीं तुमकां कितें प्रायर नोटीस बीन दिल्ली? प्रायर नोटीस काय ना. प्रायर नोटीस तेमी सांगलेलें की लायसन्स इश्यू जातकच चालू करपाक. सो वी रिक्वायर टाइम एटलीस्ट 10 days to fit these things. In advance we come. If they say your license are illegal, so we can stop. No need of sealing this. या रिगार्डिंग तुम्ही ऑथॉरिटीजांक क्वेश्चन केल्लो कित्याक केला? Yeah, I asked who had come, the person. They said, don't ask us, we don't want to argue also. Then I said, okay, no problem. सो तुमकां काय रिजन सांगूंक ना? No reason. सो आता अख्खी जी 8 दिसांची जात्रा आसा तेका म्हटल्यार जायंट व्हील और बाकीचे कितें गेम्स आसा कांयच दिसचे ना आमकां? आज म्हाका काय खबर ना. ते you can ask for the collector. Some NGOs, they had opposed. I don't know why. कोणी केला खबर आसा? ते कोण NGO गे नाव आहेत नो? कंप्लेंट केला? No, खबर ना म्हाका. I don't know actually what's the point. Like I am also confused. फाल्याच्यान बोडगेश्वराच्या जात्रेक सुरवात जाता आणि ह्या जात्रेचे प्रमुख आकर्षण म्हटल्यार याची फेरी जावन आसा जात्रेची. आणि फर्स्ट टाइमूच ह्या फेरयेक 2 जायंट व्हील जे असले ते हाडपाक आयिल्ले
आणि आयज 1 तारखेक वर्धापन दीस जो भुरग्यांनी जो जावन आसा त्याच दिसा हांगासले जे दोनूय जायंट व्हील आसात तशेंच बाकीचे जे गेम्स आसात कितें आसात ते एडिशनल कलेक्टराच्या ऑर्डरानुसार हांगासर सील करपाक आयला. ही सील कितले दीस मेरेन उरतले कितें जातले हाची इन्फॉर्मेशन आमकां अजून मेळ्ळी ना. कारण जेन्ना आमी हांगासले ऑथॉरिटीज आसले तेंच्या कडेन हो प्रश्न मांडलो तेंच्यांनी आमकां फक्त इतलेच आन्सर दिले की आमकां हायर जी ऑथॉरिटी आसा त्यांच्या ऑर्डरी अकॉर्डिंग आमी हो सील जो आसा तो मारलेलो आसा. आणि तशेंच जेन्ना हे जे जायंट व्हील आसा ताचो ओनर सुनील पुलासो तांकां आमी विचारले तेंचें सुद्दां उत्तर अशेंच आसलें की कोणाचोच हे काय आसनासतना फक्त डिरेक्टली जे येवन आसा ते ऑफिशियल्स तांच्यांनी सील करून आज ते हांगासल्यान गेलेलेच. गोंयच्या आनीक 5 नव्या वस्तूंक GI मानांकन मेळ्ळा. ताळगांवची वांयगी, कोरगूट तांदूळ, काजू एप्पल, हिलारियो म्हटल्यारूच मांगिलाल आंबो आणि मुसारात आंब्यांक हे GI मानांकन मेळ्ळा. हे GI मानांकन स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेक बळगे दितले तशेंच शेतकऱ्यांक सक्षम करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. « 2025 ह्या वर्सा कोकण रेल्वे पुलिशेन गुन्यांवकारी घडणुकांचेर कडक कारवायो केल्यात. पुलिशेन चोरयेचे 30 गुन्यांव नोंद केल्यात आनी ते प्रमाण 32,63,450 रुपया किमतीचो चोरयेक गेल्लो मालवाज पुलिशेनी जप्त केला. त्या भायर बेकायदेशीर गोमांस तशेंच गांजाची तस्करी करप्यांचेरूय खर कारवाय केल्या. पळयात पुराय बातमी. 2025 ह्या वर्सा कोकण रेल्वे पुलिशेन चोरयेचे वट्ट 30 गुन्यांव नोंद केल्यात. हातूंत 32,63,450 रुपया किमतीचो चोरयेक गेल्लो माल पुलिशेन जप्त करून चोरांक बंदखणीत घातले. तशेंच ह्या काळात गोंय पशु संरक्षण कायद्या खाला कोकण पुलिशेन 3 गुन्यांव नोंद केल्यात. हातूंत 3,14,600 रुपया किमतीचे सुमार 1,000 किलो गोमांस सयत जप्त केला. ते भायर आनी एका व्हड कारवायेत पुलिशेन 8,18,400 रुपया किमतीचो 8.184 किलो गांजा जप्त केला. ह्या सगळ्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. 2025 वर्सा कोकण रेल्वे पुलिसांनी आपल्या हद्दीक म्हणजे काणकोण टू पेडणे ह्या रुटा भितर चोरी रेल्वे ट्रॅव्हल करता आसतना आनी प्लॅटफॉर्माचेर चोरयेच्यो वट 30 केसी रजिस्टर केल्यो. तांणी चोरांकूय धरले आनी तांचे कडल्यान वट 32 लाखांचे वयर जी चोरयेची प्रॉपर्टी आसा ती रिकवर केली. हातूंत भितर चडशे गोल्ड आशिल्ले आनी ताणें 32 लाखाचे वयर हे गोल्ड आनी बाकीचे व्हॅल्युएबल्स आसात ते चोरयेक गेले ते रिकवर केले. कांय अट्टल चोरांक तांणी धरले. म्हणजे हे चोर खुबशे चोरयेचे केसींनी इनवॉल्व आशिल्ले तांकांय तांणी धरून बंदखणीत घाल्ले आसात. त्याच बरोबर तांणी 8 किलो गांजा जो भायल्या स्टेटींतल्यान रेल्वेच्या मार्गे हांगा येतालो हो गांजा 8 किलो सुमार तांणी धरिल्लो आसा. ताची इंटरनॅशनल मार्केटाक 8 लाखाची किंमत आसा. हो तांणी धरून केसी बूक केल्ल्यो आसात. आनीक एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट गोवा एनिमल प्रिजर्वेशन एक्टा अंडर 3 केसी बूक केल्ल्यो आसात. आनी बेकायदेशीररित्या येवपी भायल्या राज्यांतल्यान जे मांस येताले बेकायदेशीररित्या जाका हायजिनीक कंडिशन बरोबर नाशिल्ल्यो अशे 1,000 किलोचे मांस तांणी जाची किंमत आसा 3 लाख रुपया हाची हे धरिल्ले आसा. आनीक ताची तांणी मागीर वेगवेगळी लायिल्ली आसा. त्याच बरोबर 50च्या वयर मायनर भुरगीं जी कांय कारणाक लागून घर सोडून वतालीं जावं शेणिल्लीं अशी 50च्या वयर मायनर भुरग्यांक तांणी सोदून काडून जी रेल्वेंतल्यान दुसरी गांवांत गेल्लीं जावं दुसरी गांवची जी आसात ती गोंयांत आयिल्लीं अशी भुरग्यां तांणी सोदून काडून तांकां NGOच्या थ्रू तांची कावन्सिलींग करून तांकां परती आपल्या पेरंट्साच्या स्वाधीन केल्ले आसात. म्हणजे कोकण रेल्वे पुलिसांनी ह्या वर्साक बरी कडक नजर दवरून हें काम केल्लें आसा. म्हणटकीर ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कळटा. न्यू इयरा दिसा सकाळी फुडेंच बेरेस्तारा फातोडेचेर केरळचे पर्यटक एका हॉटेलाच्या रुमांत न्हिदिल्ले आसतना चोर रुमांत रिगले आनी तांच्यांनी 3 लाखाचे मोबायल फोनाचेर आपलो हात साफ केलो आनी चोरांनी थंयच्यान पळ काडलो. पळयात पुराय बातमी. न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करने के लिए बुक करके इधर आए, पैकेज बुक करके तो जिम्मी स्पॉट है ना कारवार, उधर बुक करके 4 days का बुकिंग पैकेज है. 5 का हमारा
क्या है ना, आज मॉर्निंग 5:42 को हमारा 4 बंदा का नया फोन चोरी हुआ। इन्होंने उसका सीसीटीवी फुटेज में पक्का वो चोरी हुआ बंदा का चोरी वाला बंदा का चेहरा अच्छा तरह देखता है, लेकिन हम लोग पुलिस इधर का पुलिस स्टेशन में आएगा, अभी तक एफआईआर नहीं मिलता है। 10 बजे में आया था, अभी तो साढ़े कितना बजे आएगा, 12 आ गया था, अभी तक कोई कुछ नहीं मिलता है। ये तो पता नहीं था इतना बुरा है गोवा करके, पता नहीं था हमारा तो, हम तो केरला वाला है, उधर तो पुलिस वाला तो कितना विथिन 1 आवर इन आवर पुलिस वाला पकड़ेगा सबको। फोन तो हमारा रूम के अंदर सोने के टाइम वो चोरी करके ले गया। कौन सा ब्रांड का फोन? नया फोन था, आईफोन था, दो आईफोन था, एक सैमसंग गैलेक्सी का फोन था, एक रेडमी का टॉप वाला फोन था। 3 लाख का आसपास फोन था हम लोगों का। तो हम लोग ऐसा रुकता है। अभी तो ये लोग बोल रहा है 3 बजे में आने के लिए बोल रहा है, एफआईआर 3 बजे में लिव करके बोल रहा है, वो क्या करेगा। बुधवारा रातीकडे कोलवा दर्यादेगेर आशिल्ल्या रापणेच्या एका जाळ्याक व्हड उजो लागलो आणि ह्या उज्यांत सांतान फर्नांडीस ह्या धन्याक लाखांनी रुपयाचे लुकसाण सोंसचें पडलें। सरकारान ह्या घडणुकेत कितें तरी लक्ष दिवन आमकां कितें तरी मजत करची अशें रापणकाराचें सरकाराक म्हणणें आसा। पळयात पुराय बातमी। नव्या वर्साक पर्यटकांची दर्यादेगांचेर गर्दी पळोवपाक मेळटा। पर्यटकय नेटान फोग लावन नवे वर्स व्हडा उमेदीन मनयतात। पर्यटकांक लागूनच पर्यटन चलता, पूण ही पर्यटकांची मजा कोलवाचो रापणकार सांतान फेर्नांडीसाक म्हारग पडिल्ल्याची घडणूक मुखार आयला। नव्या वर्साक पर्यटकांची बेतळबाटी दर्यादेगेर गर्दी आशिल्ली खंय। कांय पर्यटकांनी पेटयल्ल्या फोगाची किट्टी कुशीकच आशिल्ल्या रापणेच्या सामनात पडून सामनाचो लासून गोबर जालो, तशेंच लाखांनी लुकसाण जालें। सरकारान आमकां कितें तरी मजत करची आनी आमकां थाकाय दिवची, रापणकार सांतानांचें मागणें। राती 12:15 सुमार हिंगा एक फायर वर्क लायताले कोण भुरगे, ते फायर वर्का एक कीट येयली आनी झाडाचे पळय मगे सगळें झाड लासून गेला, आख्खी रापण डिस्को। आनीक कांय चलो ना हिंगा, सगळें उच पेडोन सगळें काबार। आनी 12-20 सुमार लायफ गार्डान तो उच चोयलो आनी ते भायर धांवन येयले। आनी तेन्ना आमी धांवन येयले हिंगा हें जालें मू थंयच्या गेल्यार मागीर रापण सगळी लासून काबार जाली। आनी रापणी म्हाका सुमार 13 लाख सुमार म्हाका लॉस जालें। आतां मागोता हांव, आमगे बाब डॉमरोडूय आहा, आमगे प्रेसिडेंट आहा, आमगे भावूय आहा, कितें तरी म्हाका गोव्हर्मेंटान हे रापणी लागून मगे 13 लाख लॉस जाला, तेका लागून म्हाका कितें तरी दिश मू फिशरी डिपार्टमेंटानूय गोव्हर्मेंटाक उलयन म्हाका कितें तरी हें कोश मू हिंगा हांव देव बरें कर म्हणटा। ना कोण यूज घातलो तो कांयच म्हाका खबर ना, पूण हिंग भुरगे आसलोले जायत फायर वर्क घेवन आनी ते फायर वर्क लायताले हिंग, ते भाशेन म्हाका कांय आयडिया ना, कित्याक आमी पयले आसलोले न्हू। लायफ गार्डान पयली आटीसून चोयल तेमी, तेय पयशे आसलेले, तेंगे एस्टेटाचेसून चोयल तें तेका कळ्ळें हिंग कितें तरी लासत म्हणून। तेमी बेश्टी बोवाळ मान दिने सगळे धांवन येयले आनी आमी चोयले, सगळे लासले आमगेले आनी कांय मेळना। म्हजी मागणी आहा ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन, कित्याक आख्खे फूल बिचीचेर फायर वर्क लायताय। आतां आमच्यो पातीचो वॅल्यू आनी रापणी म्हळ्यार 23 lakhs 30 lakhsचे पावताय व्हडल्यो व्हडल्यो पाती आहाय ती। आनी मेशीन आनी ते म्हळ्यार सारके तिसांचे तुका पडटाय थोड्यांक गेले, कित्याक एक एकल्या एक भाशेन मशीन आहाय आनी एक एकल्याचे एक भाशेन झाड आहाय। म्हणटा मुगे मागणें कितें, जे पडे ट्युरिस्ट येताय तेजे आमगेलो ट्युरिजम चलवता, पूण हांव कितें म्हणून सोदतां, आमचे ट्युरिजम मिनिस्टरान मातशें आमगेलें कितें लॉस जाता तेजे ट्युरिजम मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालची आनी आमचे हे सांतूबा कितें तरी हेल्प करचें, कित्याक हें लासोलां तें फकत ट्युरिस्टां लागून। आमी ट्युरिस्टांकूय कांय म्हणपाक जायना, ते येताय आमगे गोंयकारूय पोट भरताय आनी आमगे ट्युरिजमूय चलता, हांव तेजे कांय म्हणूंक सोदना, कित्याक मिस्टेक जाताच। पूण हांव कितें म्हणटा, मिनिस्टर आहाय तेमी ट्युरिजम मिनिस्टरानूय आनी तशें फिशरीचे हेय डिपार्टमेंटान ताका कितें तरी कन्सेशन हेजें दिवचें, कित्याक 13 लाख म्हळ्यार तेणें आतां न्यू करता जाल्यार सारके ब्रँड न्यू करता जाल्यार तेजे मायज पयशे पडटाय। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
सरकार आणि पक्ष हे वेगळे असता. निवडून आयिल्लो प्रतिनिधी आपल्या पक्षाचो न्हय म्हणून ताका कुशीक काडू नाकात. लोकशायेत वेंचून आयिल्ल्या दर एका फुडाऱ्याक समान अधिकार असता अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेंत मोगो आनी भाजप दुस्मान आशिल्ले, मात वेंचणुके उपरांत मोगो आमचे अलायन्स पार्टनर जाले आनी तांकां मंत्रिमंडळांत आमी सामील करून घेतले अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयले. हरमल जिल्लो पंचायत मतदारसंघात अपक्ष उमेदवारान भाजपाच्या उमेदवाराक हारयले ह्या विशीं दामू नायकान प्रतिक्रिया दिली. जेन्ना पळय कोण चिकून येता ताका हें तूं म्हजो न्ही तर तूं सायडीन राव अशें हांवें म्हणूंक शकना. कारण सरकार वेगळो आनी पक्ष वेगळो. पक्षान आपले जे कोण उमेदवार आसा ते जिखून हाडपाचो सगळोच प्रयत्न करप आसता. ताजे नंतर जो कोण तो दुसरो जिखून आयला ताणें जर म्हटलें की आपल्याक त्या सरकाराक पाठिंबो आसा किंवा आपली कामां जावपाक जाय म्हणून जर सरकारा कडेन जर ताणें जर प्रेजेंटेशन दिलें ताका निकालच दिवपाक जाय. हे हातूंत कांय अतिशयोक्ती ना. आतां जर उलयलें जाल्यार आमच्या आतां फाटल्या वेळाचेर सुद्दां तुमी पळयलां आमी मोगो आनी आमी दोगी दुस्मान आशिल्ले म्हणजे इलेक्शनाक, पण जिखून येतकीर सरकाराक भितर तांचो पाठिंबो घेवन तांकां मंत्रिमंडळान केल्ले. कारण हो एक भाग आसता नंबर गेमाचो. कारण राज्य जर स्थिर आसलें जाल्यार प्रगती पथाचेर वचपाक एक बरी वाट मेळटा आनी ऑपोजिशनाचें काम करप ना म्हणून कोणें सांगलां. म्हणजे हो प्रश्न तुमी विचारलो जाल्यार हांव उलटो प्रश्न विचारता म्हणजे तो ऑपोजिशन अशें तरी ताणें जर म्हटलें आपल्या म्हणजे तुका आमी तुजें कामूच करचें ना अशें म्हणूंक शकता. लोकशायेन भितर तो जिखून आयला ताकाय तितलोच अधिकार आसा. परत जेन्ना पळय इलेक्शन जातलें तितले जो मात ताजे विरोध जातले विरोधांत झगडटले. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा नायकाक वैजकी तपासणे खातीर म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केल्ली. ह्या वैजकी तपासणे उपरांत पूजा नायकाक कोलवाळे न्यायालयीन बंदखण दितले अशी माहिती मेळ्ळ्या. संगीताच्या सांगतान पर्यटकांसयत गोंयकारांनी 2026 वर्साक व्हडा उमेदीन आनी व्हडा दबाज्यान येवकार दिलो. गोंय हे पर्यटन थळ आशिल्ल्यान नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर देशी तशेंच विदेशी पर्यटक जे आसा ते गोंया येवपाक गर्दी करतात, पसंत दाखयतात. लोकांनी 2025 वर्साक निरोप दीत नव्या वर्साची एकमेकांक परबीं भेटयली आनी ह्या नव्या वर्साक 2026च्या वर्साक गोंयकारांनी व्हडा दबाज्यांत येवकार दिलो. पळयात नव्या वर्साक लोकांनी कशी येवकार दिल्ल्याची ही खिणचित्रां. दर वर्सा नवे वर्स मनोवपा खातीर इयर एंडिंगा खातीर कितलेशेच देशी विदेशी पर्यटक गोंया येवपाक पसंत करतात. गोंयचे दर्यादेग इयर एंडिंगा खातीर भरून गेल्ले आसता. ह्या वर्सा लेगीत अंदू भोव पर्यटक संख्या गोंयांत उसळून आयिल्ली. सुमार 15 लाख ट्युरिस्ट जे आसा ते गोंयांत इयर एंडिंग मनोवपाक आयिल्ल्याचें कळटा. अशा तरेन गोंयच्या वेगवेगळ्या दर्यादेगांचेर आतिशबाजी करत ह्या पर्यटकांनी तशेंच गोंयकारांनी 2026 सालाक येवकार दिलो. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.